परसेप्ट आनी सरकाराच्या सनबर्ना वयल्या बिलाचें कोंफूज जावंक हायकोर्टांतूय सुटना. परसेप्टान वर्स 2014 केल्ले एडीएमाचेर पुलीस बंदोबस्त आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाचें बिल सरकाराच्या उपसमितीन आतां लायलां. हें वाडीव बिल कंत्राटाक धरून ना. तें बिल करतना समितीन कंपनीकूय विचारलें ना म्हूण परसेप्टाचो आर्ग्युमेंट. कंपनी म्हणटा सरकाराक पयलीं 5 कोटी फारीक केल्यात. तातूंतल्यान पुलीस बंदोबस्त आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाची वसुली सरकारान एडजस्ट करची. कंपनीच्या आर्ग्युमेंटाक सरकारान हरकत घेतली. कंपनीचें 5 कोटींचें डेपॉझिट एडजस्ट करूनय खंय कंपनी सरकाराक आनीक सुमार 65 लाख रुपये देणे. कोर्टान 65 लाख रुपया डेपॉझिट केल्यारूच अर्जाची विचार जावं येता म्हूण हायकोर्टान सुनावणे उपरांत परसेप्टाक स्पश्ट केलां. मात कंपनी तयार ना. इतल्याचेर कोर्टान परसेप्टाच्या अर्जाचेर निकाल बुधवारा राखून दवरला. हो इश्यू तडीक लाग मेरेन गोंयांत अंदू हे एडीएम जावपाची शाश्वती ना. पुरवठा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.